दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आयज आमी करया हरसाण्याचो रोस चिटकी घालून। हे हांवें एक वाटी हरसाणे घेतले, अंदाजान वजना प्रमाणे 200 ग्रॅम आसात। हितून आता उदक घालता आणि 2 फावटी धुवन घेता। आता हे 5-6 वरां उदकान फुगत दवरया। हरसाणे आमचे फुगून सायजीन डबल जाल्लेले आसात आणि ही हांवें चिटकी घेतलेली आसा। एक वाटी हातीनूच अशी मोडून घेतल्या। चिटकी तुमकां जशी कमी जास्त जाय तशी क्वॉंटिटी एडजस्ट करपाक जाता। हे आता सगळे कुकरान घालून घेवया। भितर एक बारीक चिरलेलो कांदो घालून घेता, उदक घालून घेता 1 पेलो आणि 1 चमचो मीठ घालून घेता। आता कुकर लावया आणि 1 सिटी काढून घेवया। आमकां चड शिजोवपाचें ना, कित्याक नाजाल्यार चिटकी खूप मशी जातली शिजून। आता सोय भाजून घेवया। हांवें पॅन गॅसार दवरला, भितर 2 टेबलस्पून तेल घालून घेता। तेल आमचें तापलेलें आसा। आता भितर 6-7 लसणीच्यो पाकळ्यो घालून घेतल्या। भितर 2 उबे चिरलेले कांदे घालून घेता। हे आता भाजून घेवया। कांदो आमचो भाजून जाल्लेलो आसा। आता भितर 1 व्हडली वाटी सोय घालून घेता। व्हडल्या नाल्लाचे 1 वळे घेतलेले आसा। ल्हान नाल्ल घेता जाल्यार आख्खो नाल्ल घालात। तर सोय बरी गोल्डन ब्राउन जायसर भाजून घेवया। आता भितर करपिलाची पानां घालून घेतल्या। आमी करपिलाची आणि मागीर फोडणी बीन दिवपा ना, ताका लागून आतांच पानां घालून घेतल्या। आता भितर गरम मसालो 2.5 चमचे घालून घेतला। हे आता मातशें दवळून घेवया आणि रोकडीच गॅस बंद करया, ना जाल्यार मसालो जळटलो। सोय मातशी न्हिवपाक दिवया। आता सोय मिक्सर जारान काढून घेवया। भितर 1 पेलो उदक घालून घेता। तुमच्या मसाल्यान हळद ना जाल्यार हळद घालून घेयात आणि मिक्सर लावन घेता। गॅसार हांवें कायल दवरल्या। आता रोस दवळून घेवया। हांव भितर उकडलेले हरसाणे आणि चिटकी घालून घेता आणि भितर वाटलेली मिरसांग घालून घेवया। हरसाण्याच्या रोसांक आमी केन्ना फोडणी दिनात, तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान दिवं येता। जाय तितलें उदक घालून कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेयात आणि आता हे दवळून घेता। आता भितर चवी पुरते मीठ घालून घेता आणि हाका खतखतो येवपाक दिवया। रोसाक आमच्या खतखतो येवन 5 मिनटां जाल्लेली आसात आणि रोस आमचो रेडी आसा। असो हो हरसाण्याचो रोस चिटकी घालून खूपच टेस्टी जाता। अशाच रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।